स्वरा वाखाणा शेखान शेती तुमेवोय देवा सोडगी तांगाया सगळ्या पोरसांक पळोवया देवाची कौतिक स्मितां परमेश्वराच्या मानान गितां गायोन अंगोळा वैखाळ्याक नांव देवाचें उरगोठाक रोंडाचें सगळ्या पोरसांक पळोवया देवाची कौतिक स्मितां तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज जावं येता आनी येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानांत. आयच्या दिसाक मिसाची इंतेसांवां येपरी जिमी ब्रागांजा हाच्या आत्म्या पासत जेन जुआंव रॉड्रिगीस दिनवासनेचे मीस, पिटर बारेटो आनी फॅमिली दिनवासनेचे मीस, बारेटो आनी फेर्नांडीस फॅमिली हाच्या आत्म्या पासत, जेरोनिमो बारेटो आनी कात्रिना फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत, अग्नेलो आनी मान्युएल मौरा हांच्या आत्म्या पासत ही सगळीं इंतेसांवां बरोबर आमची इंतेसांवां आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज जावन आसा दुसरो दीस सांत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो आनी आयचो विशय जावन आसा जेजूक भेटोवन जेजूक दर्शनान अणभविल्लो संतोश दुसऱ्यांक दिवप. आयज ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ताना सांत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया. ताणें जेजूक अणभवलो, जेजूचो मोग ताणें अणभवलो आनी आनंदान होच मोग, हो संतोश, ही कुशालकाय, जेजूची कुशालकाय ताणें आपल्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक वांटली. आमी जेजू सोबें अणभवल्लो संतोश आनंदांत दुसऱ्यांक दिवंक आयच्या मिसांत केरीत भाशेन आमी मागुया. थोडोच वेळ उगीच रावन आमच्या अंतस्कनाची चवकशी करुया, पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी त्याच बापाचे काकलुटीक आमी उलो मारुया. काळजांतान दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोरपदवेदा देवा आनी तुमकां भावणेनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. एपासत बायग्यो सदांच संकार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदा देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक बाग्योच फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसां देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबयेंत भितर घेतली. त्याच आमच्या मोगाळ सोरवंडाराची वळख आमच्याय काळजाच्या
काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर भावार्थ दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवांवान आनीक एक व्हड आनीक 8वी खुणां पळयली. 7 देवदूत 7 कास्ती घेवन आसले. ह्यो निमाण्यो कास्ती, कित्याक तांचे वरवीं देवाच्या रागाची सिरोंत संपाटली. तेन्ना कोंचेचो आनीक उज्याचो एक दोरयो कसो हांवें पळयल्लो आनीक मोनजातीचेर आनी तिचे मुर्तीचेर आनी तिच्या नांवां बोदलेक दिल्ल्या आंकड्यांचेर जोईत वेलें. तांकां कोंचेच्या दोरया सोरी उबीं आसलोलीं हांवें पळयलीं. देवान दिल्ल्यो किनोऱ्यो घेवन तीं देवाच्या चाकरा मोइजेसाच्या आनी मेंढऱ्याचें गीत गायतालीं. सर्वेस्परा सोरपोतविदार देवा, कितलीं व्हडलीं आनी विचीत तुजीं कर्तुत्वां. राष्ट्रांच्या राया कितल्यो प्रमाणीक आनी सत्यवंत सगल्यो तुज्यो वाटो. सर्वेस्परा तुका कोण भियेना जायत. तुजी तुस्त कोरिना कोण रावत. कारण तूं एकलोच पवित्र आनी तुज्या प्रमाणीक कर्तुत्वांक सगल्यांक तावी. देखून सगलीं राष्ट्रां येतलीं आनीक तुका नमस्कार करतलीं. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा सोरपोतदार देवा, तुजीं कर्तुत्वां कितलीं अजापाचीं. आनी एक पावट म्हणुया. सर्वेस्परा सोरपोतदार देवा, तुजीं कर्तुत्वां कितलीं अजापाचीं. सर्वेस्पराक रचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें केल्लीं वचोरयां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जोईत व्हरूंक सोडवून दिल्ली. जबाब. सर्वेस्परा सोरपोतदार देवा, तुजीं कर्तुत्वां कितलीं अजापाचीं. इस्रायलाचे कुडींताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली न्हीद दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्परा सोरपोतदार देवा, तुजीं कर्तुत्वां कितलीं अजापाचीं. दोर्या तो रुपोट बोल्ला. दोर्याची गाज आयकून दी. प्रित्यम वस्ता जिवानी ताचोय आवाज आयकून दी. नदीच्यो ताळयो पेटोवन पोरवोत आड्डून संतोसान. जबाब. सर्वेस्परा सोरपोतदार देवा, तुजीं कर्तुत्वां कितलीं अजापाचीं. सर्वेस्पोर पोळे आयलो. आख्खी पृथ्वीची तो मनसुबी करूंक आयला. मनशाची न्हीद करतलो आनी सोमेस पोरसांची न्याय न्हीद जातली जोडटी. जबाब. सर्वेस्परा सोरपोतदार देवा, तुजीं कर्तुत्वां कितलीं अजापाचीं. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, मोरो पुर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं.
तुमचे सोबे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका समी जेजू जैतनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळी तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिसेवांनी प्रदुबार सांपडलोले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच प्रदुबाराक सांपडल्या. शास्त्र्यांत मोजसान असल्यांक फातरावन मारूंक आमकां फरमायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलाण घालचे खातीर एक कसलेंय नीब सोदून काडूंक ताणें अशें म्हणलें. वडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे मोदें जाका पातोक ना. ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक पावट वडो घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कडसरून गेले. अदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेच तुजेर खास्तीचें फॉर्मोड मारूंक ना? तिणें म्हणलें, कोणेच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर खास्तीचें फॉर्मोड मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करिनाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी समाजांत जियेतना आमकां जायते तरेचे लोक, जायते तरेचे मनीस भेटतात. बरे वायट जिनसांबासांचे मनीस आमकां भेटतात. पूण आतले थोडे मनीस आसात ते एके भाशेन आमच्या जिविताचेर शिक्को मारतात. दे मेक अ मार्क इन आवर लायफ, मेक अ डिफरन्स इन आवर लायफ. आनी सदांच असल्या मनशांचो आमी उगडास कोत्ता. जरी तर हांव जिवितांत हारलो जाल्यार ते म्हाका थँक्यू दितात. जरी तर हांव आपटून सकला पडलो जाल्यार ते म्हाका आपलो हात दितात. आनी हे भाशेन कसलेच अडचणीक सांपडलो जाल्यार आपल्या दुडवांचो वो आपलो वेळ, मोलादीक वेळ ते आमकां दितात. असल्या मनशाचो सदांच उगडास कोत्ता. जायते पावट लोक पाद्रीचें नांव घेतात, कारण जायते पाद्री लोकांक बरें कोत्तात. तांच्या आकांताच्या वेळाक ते पावतात. असल्या मनशां उद्देशी मेवल्ली खुशालकाय ती दुसऱ्यांक सांगतात. ते असल्या मनशांची तोखणाय कोत्तात आनी तांकां अभिमान भोगता असल्या बऱ्या मनशांची. जेन्ना बरे मनीस तांकां आकांताच्या वेळार पावतात, असल्या मनशांची तोखणाय करूंक, असल्या मनशाचो अणभव घेतलेलो दुसऱ्यांक दिवंक आमकां अभिमान भोगता, आमकां खुशालकाय भोगता. ओय मोगाळ बाबणीनो, जेन्ना असल्या मनशांची जे आमकां बरें कोत्ता तांचो अणभव आमी घेवन संतोशान, आनंदान आमी तांची खबर दुसऱ्यांक सांगतात. तेच भाशेन जेजू कडलो अणभव घेतिल्लो, खुशालकाय घेतिल्ली आमी दुसऱ्यांक सांगूंक कितली गरज
आसूंक फावना. आयचो सेवा धर्म आयज आमकां जोण एकल्याक हाचेर नियाळ करूंक उगडास कोत्ता. जेजू सोवें मेवल्ली खुशालकाय दुसऱ्यांक दिवंक आनी हाचेर नियाळूंक आमकां आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर घालूंक व लक्ष घालूंक गरज आसा. आमी पळयलां मारी मागदालेन एक पातकीण, सगळो लोक तिका वळखतालो एक पातकीण म्हणून. आनी एके भाशेन देव एक सोयेग तिका दिता जेजू सोवें वचूंक आनी जेजूची कुशलकाय तिणें अणभवूंक. ती दुसऱ्या वस्तूंनी कुशलकाय अणभवूंक सोदताली. तिका कुशाल जिवीत जिवंक जाय आसलें, पूण असली कुशलकाय दुसऱ्या वस्तूंनी तिका मेवताली ती सदां काळ तोगता तसली कुशलकाय नासली. आनीक हे भाशेन तिका एक सोयेग हे फारिजेव आनी धर्मशास्त्री तिका जेजू सरशी घेवन येतात. एक दार कशें जेजू सोवें वचोंक तिका उदकें जाता. आनी जेजूचो स्वभाव, जेजूची दया माया तिचें आख्खेंच जिवीत तिका बदलता. जेजूक जेन्ना ती दर्शन कोत्ता, जेजूक ती भेट्टा, तिचें जिवीत बदलता. नवी दिशा तिच्या जिवितांत येता. आनी जेजूची लागशिल्ली पाटलादार जावन, जेजूची साक्षीदार जावन ती जेजूचो अणभव घेतलो, जेजूचो संतोश तिका मेळ्ळो, तीच आपल्या जिविता वरवीं जेजूचो शिश्य जावन ती दुसऱ्यांक दिता. आमी जाणाव सांत पावलो बी जेजूचें दर्शन ताका मेळटा. जेजूची आनी ताची एके भाशेन भेट जाता. आमी जाणाव सांत पावलो जेजूक आनी क्रिस्तांवांक ताच्या जेजूच्या पाटलादारांक पिडापीट दितालो. जेजूच्या पाटलादारांक तो काबार करूंक सोदतालो. पूण ही जेजूची भेट जेन्ना जेजू ताका भेट्टा, तो आख्खोच आपलें जिवीत बोल दिता. जेजूचो दुस्मान तो आसलो तें सगळें सोडून दिवन जेजूचो इश्ट तो जाता, जेजूचो शिश्य तो जाता. आनी जेजूक सगळें मेवल्ली कुशलकाय, जो संतोश तो दुसऱ्यांक दिवंक वावुरता आपल्या जिविता वरवीं. आयज आनीक एक मनशाचो आमी उगडास कोत्ता आनी तो म्हणल्यार सांत फ्रांसीस शावेर. ताच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमी जाणाव तो कसलो मनीस आसलो. तो एक व्हड मनीस जावंक सोदतालो, कारण तो शिंकपान तसोच खेळांत बरोच हुशार आसलो. एका आस्तेक घराब्यांत तो जल्मल्लो आनी संवसारांत तो मान जोडूंक सोदतालो. संवसाराची सगळी खुशालकाय तो आपणावंक सोदतालो. आनी जेन्ना असली सपनां सपनेता, सांत इग्नेशियस ऑफ लॉयला जाण आसलो, जी सपनां सांत फ्रांसीस शावेर सपनेता, जे जोडूंक तो सोदता, ही कुशलकाय सदां काळ तोगता तसली कुशलकाय न्हय म्हणून जाण जावन सांत इग्नेशियस लॉयला ताका जेजूची कुशलकाय दिवंक सोदता. जेजू सोवें ताका लागीं हाडूंक सोदता. आनीक जेजूची उतरां तो परतून ताच्या कानार सादोयता. फ्रांसीस कित्याक उपकारत मनशान जोडलो जाल्यार सगलो संवसार आनी इबाडीत जाल्यार आपलो आत्मो. ही उतरां, जेजूची उतरां परतून तो सांत फ्रांसीस शावेराच्या कानार सादोयता. आनी ह्या उतरांचेर नियाळ करून सांत फ्रांसीस शावेर आख्खेंच आपलें जिवीत बोल दिता. आपली चिंतनां फाटीं दवरता, आपली कुशलकाय फाटीं दवरता आनी जेजूची
कुशलकाय अणभवूंक तो फुडें सोदता. एके भाशेन जेजू सोत आनी वाट हें मानून घेता. आपलोच कुरीस तो उबारता आनी जेजूचो शीस जावंक तो सोदता. आनीक जेजूक लागशिल्ल्यान अणभवूंक तो पाद्रीपणाच्या जिविताक वेंग मारता. आनी आपली आकारणी जाल्ल्या उपरांत जुनाचे 24 तारखेर 1537 ह्या वर्साक तो याज्ञीकपणाची मागणी घेता. आनीक एके भाशेन सांत इग्नेशियस ऑफ लॉयला हाणें सांत फ्रांसिस्काची भेट जेजू सोवें केली. आनी सांत फ्रांसीस शावेर सगळें सोडून दिता आनीक जेजूचो शिस्त जाता. आमी जाणा तो जेन्ना तो 9 वर्सांचो आसलो ताचो बापूय सोंपता. बापायचो मोग ताका उणें जावंक ना. पूण जेन्ना याज्ञीकपणाच्या जिवितांतल्यान तो जेजूचो मोग अणभवूंक सोदता. जेजूचो मोग तो अणभवता. आपल्या बापायचो मोग ताका उणो जाल्लो जायत पूण याज्ञीकपणाच्या जिवितांतल्यान ताका जेजूचो मोग तो अणभवता. आनीक हो जेजूचो मोग ताच्या काळजांत एक उजो कसो पेट्टा. आनीक होच मोग आनंदान तो आपल्या जिविताचे चालींतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक सोदता. आपल्या मिशनाच्या वावरांतल्यान तो जेजूक परगट्टा. हीच कुशालकाय जेजूची कुशालकाय ताणें अणभवली. तीच कुशालकाय तो संतोश आनंदान तो दुसऱ्यांक दिवंक सोदता. आमी जाणाव तो जावन आसा मिशनाचो पात्रोण आनी आमचे संस्थेचो सगळ्या मिशनारांचो तो जावन आसा पात्रोण. सांत इग्नेशियस ऑफ लॉयलाच्या सांगातान ताणें जेजुईट संस्था स्थापली आनी हे जेजुईट संस्था वरवीं फ्रांसिस शावेरान जेजूचो मोग दुसऱ्यांक दिलो. आयज सांत फ्रांसीस शावेर आमकां सगल्यांक उस्कायता जेजूक चिटकून रावूंक, जेजूचो मोग अणभवूंक, जेजूचो संतोश अणभवूंक आनी तोच संतोश आनंदान आमी दुसऱ्यांक दिवंक आयज सांत फ्रांसीस शावेर आमकां जोणाकल्याक उस्कायता. जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो, आयज ताचेच आदारान सांत फ्रांसीस शावेराच्या आदारान जो जेजूचो मोगाचो उजो ताच्या काळजांत पेट्टालो, जेजूच्या मोगाची उर्बा तिका आसली जेजूक परगटूंक, तेच उर्बेन आमी जेजूक परगटूंक तेच सांत फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून तेच देवाचो आदार आमकां मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. म्हज्या भाव भयणीनो,
हे मोच्यान तुमचें बलिदान सोरपदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी नाक्य सगळ्या देवाक सगळे सर्वेस्पोर मानून मानून घेवं. घेवं. देवा सोर मनशांच्या हातां रोका आमा मनशां पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्यान लोकांक जल्माक हाडूंक भाग्योस फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या बाबा भयणीं बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरां तशें जिणेचे चालीन सुवर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. की सवेस्पराचे बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सोरकाळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्ता सवे तुका मोहिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकुट पृथ्वीर तांचे जिवेत आमकां सगुणाची देख तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यांत जिविताक आदार पवित्र सोबे खातीर तांचे मागणेन आमचे वस्कोतायेक धीर आनी घोटाय हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत बळ दिता आमकां हो शोभ नासलेलो जमो आमच्या मोहिमेवंत बाबा भयणीचो देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन कोत्ता आनी सर्गीच्या दुतां भोगता सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सवेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करूं म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटपूर गोठुया. जेजू मेलो जेजू येवन जालो जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणुची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा डाकलेन आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रेती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूट कर
तांकां तुजे इश्टा गोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती भाग्यून दवरून दिता आनी चड काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सत्साच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपदवेदार बापा, सोरबंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सोरबंडाराची याज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन आमी दीर्घ घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमकां चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां आतां पडू दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवती पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे चेले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूट कर. देवाचे चेले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूट कर. देवाचे चेले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. आमेन. क्रिस्ताचें रगत. आमेन. Spiritual communion. मोगाला जेजू, हांव सत मानतां तूं खरेंच भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा म्हूण. सगल्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां आनी ह्या वेळार तुका म्हज्या काळजांत घेवंक आशेतां. पूण ह्या वेळार संस्कारा वरवीं तुका शेवूंक जायना. देखून ओत्मिकायेंतल्यान तरी या म्हज्या काळजांत. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुज्या सोशिल्लो वेगळो सरूंक निर्मी नाका. आमेन. पवित्र आत्म्या देवून ये, सुर्गी किरणा पांकोयते, तुजो उजवाड घालीत ये, तुजो उजवाड घालीत ये दुर्बळांच्या बापा, वरदानां दिनारा, काळजाच्या उजवाड
काळजाच्या उजवाडात बोबोऱ्या भुसवणारा ओतम्याच्या धुलो पावण्या बोळ्या शितोळ विसाव्या बोळ्या शितोळ विसाव्या ये दुर्बळांच्या बापा ये वरदाना दिनारा ये काळजाच्या उजवाडात ये काळजाच्या उजवाडात प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, भाग्योंत फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म प्रगटणार आनी वीरभोक्त आमचे मदें उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्याक सोबता तसलें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्यांक तुवें बसायलां तें इनाम जोडूंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भाग्योंत फ्रांसिस शावेराक मागणें. भाग्योंत फ्रांसिस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमच्याच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. सर्वपदविदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचुयात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें उरूप कर. Francis Xaviera, Worakura, Raktis amcha mogan, Nastolia, Besanga saiba, Desargoinja, Sambalum sodanka gopan tuja besa